मस्काच्यो सांगो आमी भाजये खातीर वापरतात, पूण त्योच मस्काच्यो सांगो वाडून संवसारीक विक्रम जालो। आखे मडगांवांतलो लक्ष्मण उर्फ महेश वागळे हांकां पोरसू लावपाचो, भाज्यो रोवपाचो छंद भुरगेपणांतल्यान आसा। ह्याच छंदाक लागून ताचें नांव आतां संवसारभरार पावलां। वागळे हांणी लायिल्ल्या मस्काक 49 इंचाचो म्हळ्यार 124.46 सेंटीमीटर इतली लांब सांग लागली। कृषी अधिकाऱ्यांच्या पंगडान केल्ले पळोवणे उपरांत हो संवसारीक विक्रम आशिल्ल्याचें सिद्ध जालें। ते खातीर इलायट वर्ल्ड रेकॉर्डा कडल्यान तांकां परबी दिवपी पत्र आयलां। आखे मडगांवांतलो महेश वागळे हाका ल्हानपणांतल्यानूच पोरसांत काम करपाचो, रोप लावन वाडोवपाचो छंद आशिल्लो। हो छंद ताणें आपल्या पुरतोच बाळगिल्लो। पोरू इश्ट गुरुदत्त नायक हांणी मस्काच्या झाडाची खांदी दिल्ली। ती खांदी रंगाच्या एका डब्यांत लायिल्ली। ती वाडटना ताचो वयलो भाग हुंदरांनी खाल्लो। परतून जतनाय घेवन तो रोप वाडयलो। 6 म्हयन्यां उपरांत त्या रोपाक 2 सांग लागल्यो। तेन्ना ती सांग 49 इंच लांब आशिल्ली अशें वागळे हांणी सांगलें। हांव सगळे तरेची भाजीपाले रोवन काडटा। होम गार्डन मुळो, वांयगी, टोमॅटो, कोकंबीर, गड्डी, मागीर पालक, मेथी, चिरके मिरची, ज्यो भाजीपाले आमचे आसा तांबडी भाजी, हे सगळे तरेचे भाजी हांव रोवन काडटा। हे आमच्या घरान फाउंडेशनाक मेळटा आनी सोयऱ्यांक मेळटा, सगळे आसा तांकां दिवपाक मेळटा। कितली वर्सां जाली रोयता तूं? म्हाका दिसता हांव म्हज्या भुरगेपणा पासून हेंच काम करता येता। आमचें कपड्याचें दुकान आसा मार्केटान, ह्या दुकानाक लागून चलत पळयता। दुकानार आसतना दिसून हांव पासून म्हाका ही आवड आशिल्ली, आनी रातचे दिसून हांव दुकानार एखाद्या लायटी पेटोवन हांव रातचें काम करता। ही म्हाका भुरगेपणा पासून म्हगेली ही आवड। तेन्नाच्यान आतां कितें जालां, आतां एज जाल्यार दुकानाचेर हांव आतां वचना, म्हणून आतां म्हजो हें आसा, हांव वेळ सगळो म्हजो गार्डनांत घालयता। वागळे हांणी सांग घरच्यांक दाखयली। उपरांत चल्यान ते सांगेचो फोटो काडलो आनी ताची लांबाय मोजली। ताणें इंटरनेटार तपासून पळयलें जाल्यार ह्या आदीं बंगळुरूंतल्या एका बायलेच्या नांवान 46 इंच लांबयेच्या मस्काचो सांगेचो विक्रम आशिल्लो। मागीर चल्यान इलायट वर्ल्ड रेकॉर्डा कडेन संपर्क केलो। तांच्यांनी कृषी अधिकाऱ्याक तपासणे खातीर धाडले। कृषी अधिकाऱ्यांनी पळोवणी करून प्रमाणपत्र दिले अशें वागळे हांणी सांगलें। मस्काची सांग झाडांक सगळें लायलां तें म्हाका म्हज्या एका फ्रेंडान गुरुदत्त नायक म्हणटा ताणें म्हाका दिल्ली। एक खांबो दिल्लो ताणें म्हाका, तो हांवें 15 म्हयन्याचो बालदेक रोयलो। त्या बालदेचो जातकीर एक थोडे हायटीचेर येतकीर ताका आनी 2 हात आयले, 2 सांगो लागले। हे भितर मंथ 1 वर्स जालें, 5-6 म्हयन्यांनी ताका सांग येयली। सांग येयली ती हळू वाडत गेली म्हाकाय तरी कळना आनी बाबा कित्याक इतली जाता बारीक ती वाडून इतली लांब जाली। शेवटी जमनीक तेकपाक पावली। आतां जमनीक तेकपाक पावतकीर मागीर ती ही जातली आनी मागीर तितली सायडीक तितली पळोवपाक तितलें इंट्रस्ट पसून नाशिल्लो आनी ती काडली आनी घरान हाडली। आशिल्ली घराचेर जाल्यार ती आनीकय 2-3 इंच वाडटली अशी म्हाका खात्री आसा। घरा हाडटकीर तांणी हे आमी घेतली आनी ती पळयत जाल्यार ती 49 इंच आशिल्ली। ती चलोंक आतां आपूण हातूं घालता थोडा घालता सारकें आमी एप्लाय करतली तांचे कडल्यान आमकां इलेक्ट्रीक जाय। ते प्रूफ गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां येवपाक जाय। म्हणजे कृषी विकास केंद्र आसा आनी डायरेक्टर ताणें इंटरव्यू घेवन तो कॉल आपूण तुमकां घरा धाडटा टेस्ट करपाक। ताजे 3 ऑफिसर आयले हांगा, तांणी आमची मेजर केली, पळयली झाड पळयलें आनी मागीर ताणें अप्रूव केलें। ताणें म्हाका सर्टिफिकेट दिली। ती सर्टिफिकेट हांव पोस्ट केल्या कोणाक एलायट ऑफिसर सांगलें तो प्रोसेस आसा हें जाता। मागीर आमचे 4 दीस पयलीं आमकां फावून केली जाल्यार ऑन रिपोर्ट
गौरव मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।